नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसी मदीं युतीच्या मुद्द्यावयल्यान धुसफूस। युती विशीं अमित पाटकार म्हणटा पक्षश्रेष्ठी घेतली निर्णय, जाल्यार गिरीश चोडणकर सांगतात दर एका विरोधकान भाजपा आड घेवचे एकठांय। पिळगांव सारमानस वाठारांत खणमालाची येरादारी करपा खातीर मुख्य रस्त्याचे मागणेचेर सरकार करतलो विचार, मात होय रस्तो अडोवपाचो यत्न केलो जाल्यार देंवतले रस्त्यार, ट्रक धनी संघटनेची शिटकावणी। प्रस्तावित जेटी आनी उड्डाण पुलाच्या विशयावयल्यान तापली असोल्डेची ग्रामसभा, कोळशाची येरादारी करपा खातीर जेटी उबारपाक सोदतात थळाव्यांचो आरोप। प्रॉपर्टी डिलिंगेच्या वादाक लागून महेश कोनाडकाराचेर केलो जीव घेणो हल्लो, मुळाव्या तपासांतल्यान धक्कोदायक म्हायती उक्ताडार, सय दुबावितांक कोर्टान दिलो जामीन। 2027चे विधानसभा वेंचणुकेत बाणावले दवरतले काँग्रेसीचो उमेदवार, सांगता काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा। भाजपाक जानेवारी 2025 मेळटलो नवीन प्रदेशाध्यक्ष, डिसेंबराचे अखेरेक जिल्लो आनी मंडळ अध्यक्षांची जातली निवड, भाजपाचो राज्यसभा खासदार अरुण सिंगाची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। लोकसभे आदी जल्माक आयिल्ल्या इंडिया आघाडीचो गोंयांत फुडार कितें हो प्रस्न सगळ्यांकूच पडला। आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसी मदीं युतीच्या विशयावयल्यान सद्याक धुसफूस चलिल्ल्याचें दिसून येता। देखून गोंयांत इंडिया आघाडी उरतली काय फुट्टली ते येणाऱ्या काळात दिसून येतलें। पळयात पुराय बातमी। काँग्रेसीन गोंयांत हेर पक्षांकडेन युती केली ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष काबार जातलो अशें स्टेटमेंट आपाचो आमदार वेंचीन केल्लें। ताका जाप दितना आम आदमी पार्टी दिल्ली स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडयता जाल्यार गोंयानूच युती कित्याक असो प्रश्न उपराशीत 2027चे विधानसभा वेंचणुकीत बाणावले काँग्रेसीचो उमेदवार दवरतले अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वान सांगिल्लें। And Goa knows about this. The style of Congress working, Goa is aware about this. So ये style तेमकाय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकाय खबर आहा. So we just explained back again तेमकाय थिंगा की बाबा this is how you all work. But people of Goa do not want this. आणि तुम्ही जरी तरी एक पार्टी तेश कोन करना जाल्यार finally you all will be washed down and you all will not even get single digits. Finally that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. आणि दुसरे जावंक सोदता जे लोकांक जाय म्हणटा ते अलायन्स, इट इज अल्टिमेटली पीपल वील डिसायड हूम टू वोट। तशेंच आनी एक सांगूंक सोदता, इन 2019 काँग्रेस जेन्ना जिंकलेले तेन्ना 2019 लोकसभा वी हॅड अ लीड ऑफ 14,000 वोट्स। आता तेन्ना कितें एल्विस गोम्स आम आदमी पार्टीचेर ताका 2,000 कितें पडलेली, आनी आता वी गॉट अ लीड ऑफ 16,000। सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ काँग्रेस नॉट इन एक्झिस्टन्स? काँग्रेस इज स्ट्रॉंग. Only thing we didn't have that symbol for a long time, for last 15 years. Before that, we didn't have a MLA. So we are we'll make sure that in 2000 there will be Congress MLA in all the towns up. I mean, especially in Denali. They don't want alliance in Delhi, where they have already AAP has declared their candidates. So Delhi ani thui zaina why they want it in Goa? So there is no difference. The alliance, our leaders in Goa will decide if you want the alliance or not. It will be not the party high command in Delhi. It is the people's sentiment, how we want. इंडिया आघाडीच्या गोंयांतल्या फुडाराविशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराक विचारल्यार तो सांगता पक्ष संघटना घटमूट करपाचो अधिकार दर एका राजकीय पक्षाक आसा। देखून आमी 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष संघटना नव्यान बांदतले अशेंय ताचें म्हणणें। दुसरे वटेन युती विशीं आतां मेरेन जाणी स्टेटमेंटाक केल्यात वा जे करतले ती तांची वैयक्तीक मतां आसतली, पक्षाचो तांचे कडेन कसलोच संबंध नाशिल्ल्याचें तो सांगता। तशेंच जिल्लो पंचायत आनी विधानसभेविशीं पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेतले अशेंय पाटकाराचें म्हणणें।
ओपोजिशन इज फायटिंग युनायटेडली. जेन्ना सरकाराचेर टिका करपाची आसा किंवा सरकाराचे रॉंग डुईंग आसा, सरकाराच्यो रॉंग येवजण्यो आसा, हे कॉर्नर करपाक ओपोजिशन इज ऑलवेज टुगेदर. इनफॅक्ट आवर लिडर ऑफ ओपोजिशन ऑल्सो तो सदांच एफर्ट घेता की सगळ्यांक लागीं हाडपाचे. आता लास्ट टायम ऑल्सो हांवें क्लियर केल्ले कॅटेगोरिकली की बाबा हांव एक नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचो प्रेसिडेंट. म्हज्या हाय कमांडान म्हजें डायरेक्शन व्हेरी क्लियर आसा की संघटना ऑर्गनायझेशन हे 40 मतदारसंघान स्ट्रॉंग करपाचें म्हजें काम आनी तें हांव करतलों. आता तातूंत भितरल्यान कोणेच बेश्टोच दुसरो अर्थ काडचो न्ही. दुसरे पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो आर फ्री, लेट देम डू एंड वर्क एंड स्ट्रेंथन देयर पार्टी एंड ऑर्गनायझेशन. म्हाका दिसता आतांच हें उलोवन ताजेर बेश्टे घुसपागोंदळ करून कांय तातूंत अर्थ ना. आणि जे कोण लोक पळय स्टेटमेंट करतात आय थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोझिशन. तांणी असले पब्लीक डोमेनान येवन विदाउट चर्चा जावच्या पयलीं स्टेटमेंट करप म्हाका तरी योग्य दिसना. रिगार्डिंग काँग्रेस पार्टीचो जो स्टँड आसा दॅट स्टँड योग्य टायमाचेर आमचे हायकमांड जे आसा रिगार्डिंग अलायन्स दे वील टेक अ कॉल. ताच्या भायर समज जर तर कोणूय पक्षा भितर सुद्धा जर कोणी जर उलयता देन दॅट मायट बी देअर इंडिव्हिज्युअल स्टँड. लोकसभा वेंचणूक मतींत धरून इंडिया आघाडीची स्थापना जाल्ली, पूण राज्य पातळीवेलें राजकारण वेगळें आसता. ताका लागून गोंयांत इंडिया आघाडी आसची वा नासची ही चर्चा करचे परस दरेका विरोधकान गोंयांत भाजपा आड एकठांय येवप गरजेचें, अशें काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर सांगता. इंडियन अलायन्स हो एक आमचे नॅशनली अलायन्साचो एक फॉर्म्युला, पूण तो स्टेट टू स्टेट डिफर जाता. आणि थोडे स्टेटीनी जरी आमी नॅशनल अलायन्साक पार्टनर असले तरी आसतना ते थोडे स्टेटीनी इंडिपेंडंट फायट करतात डिपेंडिंग ऑन द लोकल सिच्युएशन आणि लोकल पॉलिटिकल कंडिशन्स. सो गोंयांत तेजे फिचरा आसतले काय नासतले म्हाका दिसता ही चर्चा आमी पब्लिकली करचे परस सगळे जेंका दिसता बीजेपी गोंयांक पासून पयस करपाक, कारण गोंयचे लोक बीजेपीक माननात आनी बीजेपीचो सत्ताय सगळ्यांक नाका जाल्ली आसा. त्यांनी पब्लिकली हे इशू करचे परस एकठांय येवन बसून तेजेर डिस्कशन करचें. आता असेंब्ली इलेक्शनाक 2 वर्सां आसा, सो असेंब्ली इलेक्शनाचो जो अलायन्साचो इशू आसतलो अलायन्स तो आमचे लोकल लिडर्स, बाकीचे पक्षाचे लोकल लिडर्स आणि नॅशनल लिडर्स हे एकठांय येवन तेजेर कॉल घेतले. सो रायट नाव आवर प्रायोरिटी रायट नाव इज टू फायट अगेन्स्ट द बीजेपीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आयडिया ऑफ गोवा आणि गोंयची अस्मिताय. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरीश गांवकर. प्रॉपर्टी डिलिंगेच्या वादांतल्यान मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाटकाराचेर जीवघेणो हल्लो जाल्ल्याचे मुळाव्या तपासांतल्यान उक्ताडार आयला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार 6 दुबावितांक पेडणेच्या JMFC कोर्टान जामीन मंजूर केलो. प्रॉपर्टी डिलिंगेच्या वादाक लागूनच मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकाराचेर जीवघेणो हल्लो जाल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या. हल्लो करपी कोणाक तरी जमीन विकपाचे आशिल्ले खंय, पूण महेश कोनाडकारान ती जमीन भायल्या भायर विकिल्ल्यान तांणी महेशाचेर राग काडिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा. दुसरे वटेन कोनाडकाराचेर हल्लो करपी सगळ्या दुबावितांक पेडणेच्या JMFC कोर्टान जामिनाचेर सोडून दिले. ज्या तरेन जे मांद्रेचे आदले सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो जाल्लो आनी ह्या हल्ल्या फाटल्यान ज्यो 6 संशयीत आशिल्ले त्या 6 जाणांक गोंयच्या पुलिसांनी खास टीम तयार करून कारवार हांगासर तांकां धरिल्ले आनी कालूच ताब्यात घेतिल्ले. आयज तांकां न्यायालयान उबे केले. न्यायालयान पोलिसांनी तांचे कडेन आणखी इन्क्वायरी करपा खातीर तांकां पोलीस कोठडी 3 दिसांची मागलेली, पूण न्यायालयान तांची पोलीस कोठडी दिवंक ना. तांच्या वकिलांनी क्रॉस करताना त्या 6 जाणांक आनी जो पयलीं गाडयेचो मालक आशिल्लो जो पुंडलीक हरिजन मेळोन 7 जाणांक आयज जामिनाचेर सुटका जाल्ली आसा.
हे प्रकरण कितें आसूं येत हाची लोकांक उत्सुकता आशिल्ली, पूण पोलिसांनी ज्या तरेन जे संशयीत धरल्या त्या संशयातल्या काही संशयितांनी सांगला की लँड डिलिंगाचो विशय आशिल्ल्यान ह्या विशयांतल्यान ही मारहाण जाल्ली आसा. शिवोली हांगासर एक जमीन पयली त्या संशयितांनी दुसऱ्याक विकपा खातीर लँड डिलिंग सुरू जाल्ली आनी तीच जमीन महेश कोनाडकर हांणी ताच्या विशयी डिलिंग केला असो तांचो दावो आसा आनी त्यातूंतल्यान ही मारामाराची घडणुका घडलेली आसा. पूण त्या दिसा ज्या दिसा जी मारहाण जाली त्या दिसा जे तरेन आमचे राजकीय नेते स्वता आमच्या तुवें हॉस्पिटला कडेन येवन आपली जबानी दितना स्थानीक जे थळावे आमदार आसात जीत आरोलकर हांचेर तांच्यांनी रोश दवरलेलो आनी राजकीय वळण दिवपाचें काम सुरू आशिल्ले. जायते फावटी अशें कितेंय घडों येता हे लोकांक संशय आशिल्लो, पूण हे खरेंच प्रकरण राजकीय वळणांतल्यान सुरू जाला की आनी कितें वळण आसूं येत. त्या खातीर पुलिसांनी आपली कामगिरी करत आसतना तांच्या कडल्यान जबानी घेतली आनी त्या वरून हे प्रकरण आमचे लँड डिलिंगा वयल्यान जाल्लें आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. आता फुडली कारवाय कितें जातली आनी थळावो जो सरपंच आसा तांणी इशारे दिल्ले की राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान ही मारहाण जावं येता असो तांचो संशय आशिल्लो. पयलींचे थळावे जे आमदार आशिल्ले दयानंद सोपटे हांणी थेट पणजे पत्रकारां कडेन उलयतना ह्या प्रकरणान आमदार जीत आरोलकर हांचोच सहभाग आसा असो तांचेर आरोप केल्लो आनी त्या उपरांत थळावे आमदार जीत आरोलकर हांणी तातडीन जे आमचे पयलींचे सरपंच आशिल्ले तांच्या घरा वचून तांची चवकशी केली आनी आपलेर ज्या पद्दतीने जे आरोप करतात तांचेर आपूण अब्रू नुकसानीचो दावो घालतलो अशें आमदार जीत आरोलकर हांणी स्पश्ट केल्लें. आनी आयज जेन्ना पोलिसांनी उघड केला की हे प्रकरण खंयच्याच राजकारणाच्या माध्यमातून घडोवंक ना तर ह्या प्रकरणाक लँड डिलिंगाचो संबंध आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. आम आदमी पार्टी दिल्ली स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयता जाल्यार गोंयानूच युती कित्याक असो प्रश्न उपराशीत 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत बाणावले काँग्रेसीचो उमेदवार दवरतले अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा सांगता. काँग्रेसीन गोंयांत हेर पक्षांकडेन युती केली ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष काबार जातलो अशें स्टेटमेंट आमदार वेंझीन केल्लें. हे फाटभुंयेर सावियो उलयलो. And Goa knows about this, the style of Congress working. Goa is aware about this. So ये style तेमकाय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकाय खबर आहा. So we just explained back again तेमकाय थिंगा की बाबा this is how you all work. But people of Goa do not want this. आणि तुम्ही जरी तरी हे पार्टी तेशकोन करना जाल्यार finally you all will be washed down and you all will not even get single digits. Finally that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. आणि ह्या दुसरें जावंक सोदता जे लोकांक जाय म्हणटा ते अलायन्स इट इज अल्टिमेटली पीपल विल डिसाइड हूम टू वोट. तशेंच आनी एक सांगूंक सोदता इन 2019 काँग्रेस जेन्ना जिंकलेले तेन्ना 2019 लोकसभा वी हॅड अ लीड ऑफ 14,000 वोट्स. आता तेन्ना कितें एल्विस गोन्स आम आदमी पार्टीचे ताका 2,000 कितें पडलेली आनी आतां वी गॉट अ लीड ऑफ 16,000. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ काँग्रेस नॉट इन एक्झिस्टन्स. काँग्रेस इज स्ट्रॉंग. Only thing we didn't have that symbol for a long time, for last 15 years. Before that, we didn't have an MLA. So we are we'll make sure that in 2000 there will be Congress MLA in all the down south. I mean, especially they don't want alliance in Delhi, where they have already heard that we have already AAP has declared their candidates. So Delhi ani thoi jaina, why they want it in Goa? So there is no difference. The alliance, our leaders in Goa will decide if you want the alliance or not. It will be not the party high command in Delhi.
It is the people's sentiment, how we want. भाजपाक जानेवारी 2025 मेरेन नवीन प्रदेशाध्यक्ष मेळटलो जाल्यार डिसेंबराचे अखेरेक जिल्लो आनी मंडळ अध्यक्षांची निवड जातली अशी माहिती भाजपाचो राज्यसभा खासदार अरुण सिंगान दिली. लोकांनी काँग्रेसीक न्हयकारून भाजपाचेर विश्वास दाखयला तशेंच आपाच्या आरोपांत कसलेंच तथ्य नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. गोवा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के टारगेट को, जो सदस्यता का लक्ष्य गोवा का था, उस लक्ष्य को पार किया. लोगों का खूब जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला और जनता बार बार कांग्रेस को नकार रही है, बार बार कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है, राहुल गांधी को रिजेक्ट कर रही है, प्रियंका गांधी को रिजेक्ट कर रही है. उनके राजनीति को जो सोच है उसको रिजेक्ट कर रही है. देखिए इस महीने के अंत तक बाय द एंड ऑफ दिसंबर मंडल प्रेसिडेंट और जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और जनवरी में प्रदेश का. देखिए हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, ईमानदारी से चल रही है. भाजपा की सरकार में कोई घोटाला नहीं होता. हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो जेल से छूट के बेल पे आया हो, जिसके मुख्यमंत्री जेल में रहे हो, उप मुख्यमंत्री जेल में रहा हो, उसका सांसद भी जेल में रहा हो, बेल पे आने के बाद अगर कोई ऐसी बातें करता आम आदमी पार्टी का नेता, तो आप समझिए उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी. इसे तो भूल जाइए, कोई सीरियस नहीं ले रहा है. आम आदमी पार्टी से लेकर के सब साफ हो रहा है इनका सूत्र. हरियाणा में साफ हो गए, सब कहीं है ही नहीं. सो आई रिक्वेस्ट यू टू नॉट टेक सीरियस टू द आम आदमी पार्टी. देखिए हमारी सरकार की क्या है, सबसे बड़ी बात होती है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जहां भी होती है, जब भी कोई भी एक भी डिस्क्रिमिनेंसी और गलती मिलती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं. किसी को बचाते नहीं है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोग बचाने का काम करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं. यही डिफरेंस बीजेपी में है. इसलिए लोग हमको बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो जिन पार्टी के 8 से 10 नेता जेल में थे और भ्रष्टाचार में जेल में थे, वो बेल में छूट करके आकर के कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको सीरियस मत लो. और देश की जनता भी आम आदमी पार्टी उनके नेताओं को सीरियस नहीं ले रही है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को सीरियस नहीं ले रही है. आप भी उनकी बात को सीरियस मत लो क्योंकि वो झूठ के पुलिंदा है. आयतारा पेडण्या पारशा बाल ग्रामसभा जाली. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी शाळेत वाचनालयाची सोय करून दिवची अशी मागणी केली. तेच प्रमाण शाळेत मैदानाची सोय पत्रे आशिल्ल्यान गरमी सोंसून वचो जाता, ताका लागून पंख्याची सुविधा उपलब्ध करची अशी मागणी तांणी केली. तशेंच कचऱ्याची समस्या आनी हेर विशय चर्चेक आयले. म्हाका अशें दिसता की लायब्ररी जाय पडटा आनी हांव एक बूक सो म्हाका वाचपाक खूब आवडटा, कितें इंट्रस्टींग आसलें. सो लायब्ररी आय डोंट नो दॅट सामकेंच जालें. आतां मी पार्सेकर सिनियर टेस्ट जातालें. सो बरो क्वेश्चन आहलो आनी आमच्या स्कुलान खूब जाणांक दिसता की लायब्ररी जाय. तुमच्या गांवान हांगासर तुमच्या हांगासर अशें तुका कितें घडटा तुमच्या सरावंडींग हें तुमकां पयलीं म्हटल्यार खबर आसपाक जाय. आनी तें सरावंडींग जर तुमी स्कॉलाक वयता कितें वयता जाल्यार खुबशे हांगासर आतां क्रायम्स जावं आनीक बाकीच्यो नाकाल्ल्यो गोश्टी हांगासर वाडलेल्यो आसा. त्या बद्दल स्पेशली हांगासर तुमकां मार्गदर्शन करपाक आमी येयल्या. सो भुरग्यांनी हांगा प्रत्येक गोश्टीक आपली अलर्टनेस जागृती. सो स्पेशली म्हटल्यार हांगासर आतां घडटा त्यो चडश्यो गोश्टी म्हणटा युजींग ऑफ मोबायल्स. जसो कोवीड येयलो त्या टायमार चडशा भुरग्यांनी हांगासर मोबायल हांगासर वापर करून चालू केल्लो. सो मोबायलाच्यो एडवांटेजीस आनी डिसएडवांटेजीस आहा. एडवांटेज म्हटल्यार चडशे गोश्टी शिकपाक हांगासर त्या टायमार भुरग्यांक मोबायल खुबशे फायद्याक पावले. तसोच डिसएडवांटेज हांगा गोश्टी मोबायलाच्यो भुरग्यां मदीं पावल्या. सो नाजाल्ल्यो गोश्टी हांगासर म्हणटा त्यो सायबर क्रायम फ्रॉड्स जे तुमकां हांगा लॉटरी लागली जावं आनी कितें लागली अशें तुमकां हांगासर मोबायलाचेर दाखयता. आनी अशे पयशे भुरगे यंगस्टर आसात ते भुरगे ह्या गोश्टीक नाकाल्ल्या गोश्टीक बळी पडटा. सो हांगासर कसल्या गोश्टीक हांगासर बळी पडचे न्हू अशें आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. कळंगुटे दर्यादेगेर पिंक फोर्सान बायलांच्या सुरक्षे खातीर जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. ह्या मोहिमेक बायलांची सुरक्षा, सायबर गुन्यांव,
कुळे वखदां सारख्या हेर विशयाचेर उलोवप केलें. सब जगह डस्टबिन रखा है, उधर डालने का. और एक हमारा वो पिंक ड्रेस है ना, वो सबको हेल्प करने का है. अभी तुमको कुछ प्रॉब्लम हुआ रात को 112 पर कॉल कर सकते हैं. 112 और हम बाद में तुमको एक पैम्फलेट देगा. और वैसा ही भी वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर हमारा है 1091 और हमारा क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930. तुमको एक तुम्हारा लड़का इधर घूम गया और तुमको पुलिस हेल्प चाहिए तो 112 पर तुम कॉल कर सकते हैं. रात को भी हम 24 तास ड्यूटी पर रहते हैं. कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना तो 112 पर, नहीं तो वो 2-3 नंबर पे किसी को कॉल किया ना तो हम आ सकते हैं. काम करने का तो बोला तो हम लोग आ सकता है. ऐसा कुछ नहीं कि इधर कोई नहीं है, ऐसा नहीं. हम 24 तास हमारा 112 हेल्पलाइन चालू रहता है. शिवोले वाठारांत ड्रग्ज आनी शिंदळकी वेवसायांत मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या. ह्यो घडणुको वेळार आटपांत येवपाक जायना जाल्यार शिवोलेचें नांव पिड्ड्यार जातलें अशें उलोवप गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केलें. शेनवारा काँग्रेसीची संविधान रक्षक अभियान शिवोले जाली. ह्या वेळार काँग्रेसीन लोकांक संबोधीत केलें. मॅक्झिमम दिल्लीकार या भायले राज्यांतले लोक येऊन जर स्थायीक जाल्यार ते शिवोलेन जातात. आज ड्रग्ज जर मोठ्या प्रमाणात जर वाडला ते शिवोलेन वाडला. प्रॉस्टिट्यूशन जर चड प्रमाणात वाडला ते शिवोलेन वाडला. सो फुडल्या या सरकारान, या बीजेपीच्या सरकारान गोंयची जी फुडली पळय पिढी येतली किंवा काळ येतलो हो शिवोले रेप्लिका जातले ऑल ओव्हर गोवा. म्हाका दिसता आज काळाची गरज आयिल्ली आसा की आज शेख सरान सांगले तशें की 26 नोव्हेंबर 1949 बाबासाहेब आंबेडकर आणि तांची पुराय टिमीन जो संविधान बरयल्लो, या घटनेन आमकां जे अधिकार दिल्ले ते अधिकार आज खंय तरी हे सरकार आमचे कडल्यान काडून हाडपाचो प्रयत्न करता. आणि ही जागृताय प्रत्येक घरा भितर जावपाक जाय. आज देशभर आखे जगभर ही कम्युनल हार्मनी, वी आर नोन फॉर दिस कम्युनल हार्मनी. आणि हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आमचे मध्ये फूट घालपाक जातीच्या नांवान, धर्माच्या नांवान होच बीजेपीचो सरकार मुखार सरलेलो आहा. डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, जे एलिमेंटांक दुसरे भागांनी बॅन केलेले आहाय, दुसरे स्टेटीन बॅन केलेले आहाय, तांकां हिंगा हाडून आमचे मध्ये फूट घालपाक होच अजेंडा. एक है तो सेफ है हो मुंबईच्या गावात नारो घातलो. म्हाका तरी दिसना गोंयांत हें चलतलें म्हणून. पूण आज जेन्ना आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन एक आदेश दिलो, आमचे एक यंग डायनेमीक प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकरान फुडाकार घेतलो. ब्लॉका लागीं सगळे गोंयभर हें सांगलेलें आहा की हो प्रोग्राम करपाक जाय म्हणून. कित्याक नागरिकांक आमच्या संविधानान दिलेले ड्युटीज, कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटीज आणि आमचे हक कितें ते सांगपाक, कळपाक. आणि त्या वेळार जेन्ना द कॉन्स्टिट्युशन जेन्ना फॉर्म केलेले ऑन 26 नोव्हेंबर 1949, त्या वेळार स्थिती दुसरी आशिल्ली. त्या वेळार रूल दुसरे आशिल्ले. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. बेकायदेशीर दोंगर कापणी आड शेल्डेच्या लोकांनी बसका घेवन जैव विविधतायेची जागृताय केली. थळावी पंचायत बेकायदेशीर घडणुकांक परवानगी दिता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हो विशय ग्रामसभेत खुबशे फावटी मांडलो, मात पंचायत कांयच कारवाय करिनात. देखून थळाव्यां मदीं बेकायदेशीर दोंगर कापणीचो खर निशेध केला. पळयात पुराय बातमी.
की जे पळय इल्लीगल एक्टिविटीज तेजेर सर हांगा सायलेडीन आसा तेजेर आमी ग्रामसभेक आवाजून आवाज काडटाले आनी आमी पंचायती बॉडी सांगताले तुमी अलर्ट जायात, बायोडायवर्सिटीची मिटींग घेयात, BDCची मिटींग घेयात आनी ह्यो सगळ्यो करून तुमी बरे पद्दतीन एक हांगा प्रोग्राम तयार करात। हांगा जर अश्यो बारीक गजाली जर पळोवपाक गेल्यो जाल्यार TCBच्या अंडर पंचायत अशें दिसता, तर TCB जें कितें हांगा धाडटा तें पंचायत एप्रूव करता। सो तेका लागून आमकां इल्लें खटकलें आनी तितून मेजर इशू असो आसा तो म्हळ्यार हिल कटींग आसा। आमकां मात्र बसून शेळड्यां पंचायती भितर आनी बायोडायवर्सिटी हिल कटींग जावपा नाका, कोणें घर बांदची, आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट न्हय, करचो डेव्हलपमेंट भरपूर, पूण दोंगरार घर बांदपाक कोणें परमिशन दिलें हेजो आमकां उत्तर जाय आनी हितून कोण मोठे गिंडा आहाय ते आमकां सोदून काडपाक जाय। ती सृश्टी सांबाळपा खातीर लढो आसा। सृश्टीचे जे वेगळे वेगळे घटक जे आसात ते आमकां सगळ्या मनशाक बऱ्या खातीर आसात। तरी आसतना कितलींशींच वर्सां फाटीं आमी पळयतात की प्रत्येक जे आमचे सृश्टीन भरलेले वाठार जे आसात ताजेर आक्रमण जायत आसा। मागीर ते आमचे वेटलँड जावं, ते आमचे दोंगर जावं, ते आमचे हिल्स जावं, ते आमचे सादे रावपाचो वाठार जो आसा तो जावं। सो हाजेर निशेध मारपाक आनी ताजेर जे लोकां मदीं जी जागृताय जावपाक जाय आशिल्ली ती जागृताय करपाक म्हूण आमी सादी एक सभा हांगा शेळडे पंचायतीच्या स्टेजीचेर मागिल्ली पुराय परमिशनां घेवन। पूण हातूंत आतां पळयले जे घटक जे आसा, जे स्वार्थी जे घटक आसात समाजान, तांकां एक बरो साथ दिवपा खातीर जी यंत्रणा आसात म्हळ्यार पुलीस डिपार्टमेंट जो आसा ताचो गैरवापर करून आयज आमकां हांगा सावंड सिस्टम वापरूंक दिवंक ना। ही सभा जी आशिल्ली ती इतली साद्या लोकांची सभा आशिल्ली आनी तातूंत जो आमचो प्रयत्न आशिल्लो तो सादो प्रयत्न आशिल्लो। हे जे चेपण घालपाचो प्रयत्न केला ताचें आमी खंडन करतात। टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही गोंयच्या